Nobody is above the law. I think Reginald spoke to me on this issue. The last time case झाली when I was a revenue minister त्यांना नजरेक हाडिल्ली. That was 39,000 square meters. ही एरिया 8,000 आसा. सुकूर दत्त मंदिराकडे आसा. But the modus operandi is the same. They have actually the same people, the same officers, everybody is the same, including the old committee of the Serula Comunidad. I think it's high time that the CM decides to put a SIT. I will be writing to CM and talking to him also. की त्या सेरोला म्हणटकर परवरीचें नाव येता आणि परवरी म्हणटकर it attaches to the MLA. I think whoever is the accused or whoever is there, ज्याच्या नावावर प्रॉपर्टी झाल्या आणि ज्यांनी कोणे केल्या हे ट्रान्झॅक्शन एक हातून दिश्टी पडला 39,000 स्क्वेअर मिटर्सान. आता ही 8,000 समज रेजिनल्डाक परत टेबलर ऑफ द हाऊस घाले. ही वॉज टेलिंग मी अबाउट द सेम केस. आय हॅव टोल्ड हिम टू गिव मी सम मोर डिटेल्स ऑन इट. आय थिंक नोबडी इज अबाउट द लॉ. हुएवर हॅज टू बी देअर हॅज टू बी बुक्ड अँड वॉट एवर ॲक्शन एज पर लॉ हॅज टू बी टेकन. आय विल स्ट्रॉंगली रिकमेंड द केस टू CM टू पुट अ SIT अँड गेट इन टू दिस टायप ऑफ केसीस. मूळ सोदून काडल्याशिवाय जावचें ना. नाजाल्यार आनी लेसन आनी 4 केसी अश्यो येतल्यो. ताचे खातीर मूळ सोदून काडपा खातीर आम्ही फाटी गव्हर्मेंट एनकरेजमेंटावर हेच केल्लें SIT अपॉइंट केल्ली. तेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. ही हॅड गिवन दॅट. आय विल रायट टू द प्रेझेंट CM टू आस्क फॉर SIT अँड एन्श्युअर दॅट दीस केसीस स्पेशली दीस टू आर ट्रॅक टू द मुळांतल्यान खंयच्यान सुरू जाल्यार कशें जालां. कित्याक आफ्रामेंताची डिस्कशन जालें असेंब्ली वेळार पूण पळयतकर कळटा की आफ्रामेंत ऑल्सो इज मॅनेज्ड. सो देर आर थिंग्स वीच हॅव बीन टेकन. सो आय कांट टॉक टू द न्यू कमिटी अँड टेक डिटेल्स बिकॉज द न्यू सेरुला कमिटी टुडे. आय नीड टू अंडरस्टँड वॉट वेंट रॉंग अर्लियर. सो त्या खातीर कितें जाय ते रेजिनल्डा कडेन डिटेल्स हांवें मागले. आय विल बी रायटिंग टू CM टू आस्क फॉर SIT. आय विल बी टेकिंग दीस इशू व्हेरी स्ट्रॉंगली एन्श्युअरिंग दॅट प्रॉपर जस्टीस इज डन अँड हुएवर इज इनवॉल्ड इन दीस इज बुक्ड. खंयच असल्या हातून कोणाकूच वाचोवपाची गरज ना. आनी कित्याक स्पेशली सुकूर गांवांत हांवें नोव्हेंबर डिसेंबराच्यान रेव्हेन्यू मिनिस्टर आसतना लॉट ऑफ चॅकलिस्ट हॅव बीन फायल्ड इन एरियाज लायक जॉसवाडो, शांतीनगर, बाजार वेर देर आर लॉट ऑफ इलिगॅलिटी स्प्रिंगिंग अप. आज एक्शन घेतलें ना तो गांव वाट लागतलोच. 4 महिने कोर्टा खातीर गेले वी कुडंट एक्ट. ताच्या मागीर हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर ना जालो. ताजे खातीर वी नीड टू एन्श्युअर दॅट द सिस्टम मूव्स. CM इज along with the Panchayat Minister and Revenue Minister today has assured that they will act. I will ensure that a due follow-up is done with their offices and action is taken in these areas where illegality is springing up to the maximum. हाज्या खातीर कोणाक वायट धरून पर्सनली घेवपाची गरज ना. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी मेंटेन द विलेज सेरेनिटी अँड ब्युटी आनी ताज्या खातीर जे कितें करपा जाय तें हांव करतलो. हितून कम्युनिटीत इन्वॉल्वमेंट आहा आनी पंचायतीन इन्वॉल्वमेंट आहा अशें दिसता तुका? प्रायमा फेसी रायट नाव आय कांट टॉक बिकॉज आय हॅव टू गेट द पेपर्स फ्रॉम रेजिनल. बट जो उलयला जे नांवां घेतल्या तातूंत दिसता इट्स कनायवन्स ऑफ द प्रेझेंट पंचायत बॉडी इन द कोमुदाद समवेर इट हॅज हॅपन्ड. What is the say about this 15th Finance Commission? 15th Finance Commission devolution of powers जे दिल्ले आसा म्हाका दिसता शेअर ऑफ द स्टेट एंड द सेंटर नीड्स टू बी रिलुक्ड. आज BJP सरकार समज स्टेटान आसा आनी BJP सरकार समज सेंटराक आसा. 14th Finance Commission gave us from 32% to 42%. Now from 42 we have to ask at least 50-52%. आणि ते दिना जाल्यार येदे व्हडले आमचे दोन्ही थंय स्टेट आनी हांगा आमी BJP इक्वेशन म्हणून कांय उपयोग जायना. GSTचो इम्पॅक्ट आमकां 20-22च्यान फील जावंक लागतलो. तेन्ना खंयचो सरकार आसतलो म्हाका खबर ना. पूण 2020 ते 2025 2020 to 2025 this finance commission whatever it takes today recommendations that whatever they sanction that will be for that particular period. So post GST this is the first finance commission looking at post GST. सो तो GSTचो इम्पॅक्ट कितें आसतलो तोय पळोवचो पडटलो. ताज्या खातीर बाकीचे जे सोशल इकॉनॉमीक फॅक्टर्स आसा, एजिंग पॉप्युलेशन आसा, युथाचे फॉलआउट्स आसा, बाकीचे क्लायमेट चेंज आसा, मिटिगेशन ऑफ क्लायमेट चेंज, हाज्या खातीर स्पेशल फंड्स सेंटरा कडेन आसा आनी ते घेवपाची गरज आसा की वी नीड टू युटिलायज दीस इन द इंट्रस्ट ऑफ द स्टेट. प्लस मायनिंग, रायझींग डेट्स, इन्फ्रास्ट्रक्चर हाज्या खातीर आमकां स्पेशल पॅकेज मागचीच पडटा. पयर फ्लडिंग जालें, एस्टिमेटेड लॉस वील बी अबाउट 200 to 500 crores. सो त्या हाका खंय गोंया कडेन सरकारा कडेन पयशे आसा काय ना हो प्रश्न ना. सेंटरा कडेन घेवपाचें हे 15th फायनान्स कमिशनाचें काम टू प्रेझेंट इट. सो दीस टायप ऑफ इश्यूज आर कंटिन्युअस एनी गव्हर्मेंट कमिंग इन. ताज्या खातीर ही गजाल 15th फायनान्स कमिशनाची इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एनी स्टेट टू गिव इट्स रिकमेंडेशन्स रायटली. If smaller states can give high recommendations, it is also for states like Goa. Keralaन दिली, मिझोरामान दिली, कर्नाटकान दिले आपले. गोयच्या सरकारान बरें मांडलें जाल्यार आय थिंक वी शूड बी एबल टू गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द सेंटर इन टर्म्स ऑफ शेअर ऑफ टॅक्सेस.